शिल्पा आयज 3 दिसां उपरांत इश्कोलाक आयिल्लें. ताचें तोंड सामकें बाविल्ले वरी दिसतालें. दोळ्यांत बापूय गेल्ल्याचें दुख्ख आनी काळजान जापसालदारकेचो भार घेवन शिल्पा आपल्या जाग्यार ओग्गी बशिल्लें. शिल्पा सादारण शिकपी चली, पूण कर्तुत्ववान धूव आशिल्ल्याची एक ज्वलंत देख. म्हापशां बाजाराक वतना स्कुटरीक अपघात जालो आनी शिल्पाचो बापूय दुयेंत जावन हांतरुणार पडलो. 3 वर्सां तो हांतरुणार उरलो. शिल्पा तेन्ना 7वे यत्तेंत. ताची भयण 4थी यत्तेंत, जाल्यार भाव फकत 1 वर्साचो. शिल्पा सद्दां फांतोडेर आवय बरोबर उठ्ठालें. तिचे बरोबर घरांतलीं सगळीं कामां आटपून घेतालें आनी वेळार भयणीक बरोबर घेवन शाळेक वतालें. आवय मागीर पसरो सांबाळटाली आनी सांजेच्या वेळार घरा रावताली. शिल्पा इश्कोलांतल्यान आयलें काय सांजच्या आदेसाक आपणालो अभ्यास करूनय बी पसरो सांबाळटालें. धाकले भयणीचो अभ्यास घेतालें. आवयक त्रास जावचे न्हय म्हूण जतनाय घेतालें. बापायली मन लावन सेवा करतालें. व्हडले धुवेची जापसालदारी ते इतले ल्हान पिरायेचेर लेगीत आपुलकायेन आनी अपुरबायेन निभायतालें. आयज ताच्या बापायक वचून 4 दीस जाल्ले. 3ऱ्या दिसाचे विधी केल्या उपरांत आयज तें इश्कोलाक आयिल्लें. बापायच्या दुख्खांतूय एका कर्तुत्ववान धुवेचें तेज ताच्या मुखामळार दिसतालें. हय, पुतानूच आवय बापायक मंत्राग्नी दिवपाक जाय ही प्रथा शिल्पान मोडिल्ली. भाव फकत 4 वर्सांचो, अजाण, गिन्यानार येवंक नाशिल्लो. ताका अग्नी दिवपाक लावप हें शिल्पाक मानवलें ना. ताणें आपूण जावन हें कार्य करपाचें थारायलें. घरच्यांनी लोकांनी विरोध केलो. शिल्पाक समजावपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना शिल्पाची मम्मा म्हळ्यार ताची आवय शिल्पा सांगातान खंबीरपणान उबी रावली. तिणें आपलें मत चौगान मांडलें. तिणें म्हळें, म्हाका म्हजीं तिगूय भुरगीं एकसारकीं. शिल्पा आमचे अपुरबायेचें व्हडली धूव, भोव गुणी. तें इतल्या ल्हान पिरायेचेर लेगीत खूब समजूतदार. ताणें आपल्या बापायची जी सेवा केल्या ती खंयच्याच पुता परस उणी ना. आनी तें जें कितें आमचे खातीर करता तें पळोवन म्हाका तर हे धुवेचो अभिमान दिसता. तेन्ना शिल्पान बापायचे कुडीक मंत्राग्नी दिल्यार ताका कोणेंच विरोध करचो न्ही. हीं उतरां आयकून सगळे ओगी पडले. शिल्पान बापायचे कुडीचेर निमणे संस्कार पूत जावन न्हय तर व्हडली धूव जावनूच केले. ही गजाल टिचरीन वर्गान सांगतना शिल्पाच्या दोळ्यांतल्यान टपा टपा दुकां झडटालीं. टिचरीचेय दोळे भरून आयिल्ले. पुरुशप्रधान संस्कृतीन अस्तुरेक सदांच दुय्यम स्थान दिलां. कायद्यान समान हक्क दिल्लो आसलो तरी चल्याक आनी चलयेक समान नदरेन पळोवप जायना. बायल आनी दादलो ही संवसाराची 2 रोदां. ह्या 2 रोदांचेर सबंद सृश्टी निर्माण जाता. तातूंतलें एक जरी रोद फाटीं-फुडें जालें जाल्यार तोल सांबाळप कठीण जाता. हें जाणून लेगीत चल्या चलये मदीं भेदभाव जाता. चलो म्हळ्यार वंशाचो दिवो आनी चली म्हळ्यार वजें अशें मानून तांचें खाण जेवण, शिक्षण, वागणूक हातूंत फरक केल्लो दिश्टी पडटा. वंशाचो दिवो जल्माक येतलो जाल्यार चलयेचीच गरज आसा, बायलेचीच गरज आसा हें जाणून लेगीत दिसान दीस भ्रूण हत्येचें प्रमाण वाडत आसा. चली जल्माक येतकच लेगीत तिका मारून उडोवपाचे प्रकार घडत आसात. वैदीक धर्मांत भ्रूण हत्येक ब्रह्म हत्ये परस व्हडलें पाप म्हळां. अशें म्हणटात, ब्रह्म हत्ये परस दोट्टी पाप भ्रूण हत्येचें आसता. ह्या पापाक प्रायश्चित्त ना, तरी लेगीत दोळे धांपून समाज भ्रूण हत्या करता. भारतीय दंड संहितेंतल्या कलम 315 आनी 316 प्रमाण जो मनीस भुरगें जल्मुचे पयलीं कसलेंय अशें कृत्य करता जाका लागून भुरगें जित्या जल्मुपाक आडखळ जातली वा जल्मल्यार तें मरतलें आनी अशे तरेचें कृत्य आवयचो जीव वाटावपा खातीर केल्लें नासत जाल्यार तो बेकायदेशीर गर्भपाताचो गुन्यांव थारता. कायद्याचे नदरेन पळयत जाल्यार भारतीय दंड संहितेंत जाणटो मनीस, नेणटो मनीस आनी भुरगे हांचे हत्येंत फरक करूं ना. पूण त्या कायद्याची लेगीत पर्वा करिनासतना कांय लोक चलयांची हत्या करतात. चलयांक जल्माक येवपाक दिनात. हाका आनीक एक कारण म्हळ्यार चलयांच्या लग्ना वेळार तिच्या घोवा घरच्यांनी केल्ल्यो मागण्यो.
देणे प्रथा. हे प्रथेक कायद्यान बंदी केल्या खरी, पूण प्रत्यक्षांत ही प्रथा बंद जावना. कांय युवक हे प्रथेच्या आड वचून लग्नां जातात, ही एक बरी गजाल. पूण ही प्रथा कायद्यान न्हय जाल्यार प्रत्यक्षांत बंद जावपाची गरज आसा. चल्याची वाट पळयत घरांत 4 चलयो जल्माक येतात आनी उपरांत चलो जातकच त्या चल्याची जी अपुरबाय जाता ती पळयल्यार मागीर त्या चलयांची काकूट दिसता. आवयच्या एकाच कुसव्यान 9 म्हयने रावून आयिल्लीं भुरगीं खरी, पूण वागणूक मात वेगवेगळी. 2011 केल्ल्या सेन्सस नियाळा प्रमाण भारतांत सरासरी 1000 चले जाल्यार 994 चलयो जल्माक येतात. त्या मनान गोंयांत चलयांचो आंकडो मातसो चड आसा, म्हळ्यार 1000 चले जाल्यार 960 चलयो जल्मतात. हाचो अर्थ असो न्हय की चलयो जल्माकूच येनात. चलयो जल्माक येतात, पूण तांकां मारून उडोवपाचें प्रमाण जावं गर्भपाताचें प्रमाण वाडत आसा. कांय वर्सां फाटीं एमिनोसिंथेसीस म्हणजे एक परीक्षण पद्दत अस्तित्वांत आयली. ती खरें तर गर्भान वाडटल्या भुरग्याक कसलेंय दुयेंस दुर्बळपण आसल्यार जाणून घेवन ताचेर उपाय करपा खातीर. पूण तिचो गैरफायदो लोक घेवपाक लागले आनी तिचो उपयोग लिंग जाणून घेवपा खातीर करपाक लागले. भ्रूण हत्येचें गर्भपातांचें प्रमाण वाडत गेलें. अशे तरेन दिसान दीस चलयांचो आंकडो देंवत गेलो जाल्यार मनीसकुळाक ताचे वायट परिणाम भोगचे पडटले हातूंत दुबाव ना. आयज चली खंयचेच बाबतींत उणी ना. देशाचें पंतप्रधान पद सांबाळपा पसून ते अंतराळ भोंवडी करपा मेरेन आयची अस्तुरी सक्षम आसा. केदेंय व्हडलें अरिश्ट पेलपाचें धाडस आनी केदीय धाडसां दाखोवपाचें बळ तिचे कडेन आसा. गरज आसा ती योग्य संस्काराची आनी उच्च विचारांची, समाजाची मानसिकताय बदलपाची. जननी हांव ह्या उदेत्या युगाची, न्हय हांव अस्तुरी काळख्या काळाची. हांवें चोपल्या हातान म्हज्या उदरगतीचीं बिजां, हांवेंच रंगयल्या दोळ्यांत म्हज्या संवसाराची सपनां. न्हय हांव पूर्वकर्मी 4 वण्टींची, जननी हांव ह्या उदेत्या युगाची. काल मेरेन आशिल्लें जायन तुमच्या हातची खामसुत्री, काल मेरेन आशिल्लें जायन तुमच्या हातची खामसुत्री. आयज हांव सर्जनशील, सर्वरुपी, सर्वय साक्षी. न्हय सांजवात कांय खिणांची, जननी हांव ह्या उदेत्या युगाची. पर्वता येदें पेलूंक वजें तयार निबर माथें म्हजें, पर्वता येदें पेलूंक वजें तयार निबर माथें म्हजें. शतकृत्यां करीन केदीं ब्रह्मांडाचेर पावल म्हजें. न्हय हांव बावली कट्ट्या मेणाची, जननी हांव ह्या उदेत्या युगाची. मनगटांत हें पोसलां बळ, मनगटांत हें पोसलां बळ वावडूंक तरसाद धारेची. शूरवीर सशस्त्र हांव मूर्तकाली मातेची. न्हय हांव सुरांगना, न्हय हांव सुरांगना, इंद्राच्या राज्याची. जननी हांव ह्या उदेत्या युगाची. जरी खुबशा प्रमाणांत चलयांची भुरगेपणान लग्नां करप उणी जाल्यात, तरी चलयांचें ल्हानपणांतूच लैंगीक शोशणाचें प्रमाण वाडत गेलां. भायर सोडाच, आपल्या स्वताच्या घरांत लेगीत चली भुरगें सुगूर सुरक्षीत ना. स्त्री म्हळ्यार भोगवस्त असो एक विकृत समज जाल्ल्यान स्त्री कडेन वायट नदरेन पळोवपाची संवय जाल्ल्या आनी हे संवयेक भुरगीं बळी पडूंक लागल्या. भारतीय संस्कृती अस्तुरेक देवीचो मान दिता ही गजाल जरी खरी आसली तरी सत्यस्थिती वेगळीच दिसता. एके अस्तुरेन चली जल्माक हाडटना, तिका वाडयतना मानव कुळाचो वंश फुडें चलोवपाचें सामर्थ्य त्या चलये भितर आसा हें विसरचें न्हय. आनी त्या नदरेन त्या चलयेचेर योग्य संस्कार करप गरजेचें. आयज सरकारान चली भुरग्याच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात. शिक्षणीक मळारूय कांय सवलती तांकां दिल्यात. त्या सवलतींचो आनी येवजण्यांचो लाव घेवन चलयांनी आपली उदरगत करूं येता. आयच्या आवयक चल्याक आनी चलयेक समान वागणूक दिवन योग्य संस्कार घडोवपाचें आव्हान स्विकारचें पडटलें. समाजान चलयां कडेन पळोवपाची आपली नदर बदलची पडटली. चलयेक जल्माक हाडप म्हळ्यार पातक न्हय, जावं शाप न्हय, तर चली म्हळ्यार नवें चैतन्य हें जाणून घेवचें पडटलें. कांय चाली रिती ज्यो चलयांक मारक थारल्यात त्यो मोडून उडोवच्यो पडटल्यो. अशें केल्यारूच चली भुरगें वाचतलें आनी हें काम
आवयच्या रुपान एके चलयेकूच करचें पडटलें. चली म्हळ्यार सोबीतकाय, चली म्हळ्यार सोबीतकाय, चली म्हळ्यार खुशालकाय, चली म्हळ्यार अपुरबाय, चली म्हळ्यार अपुरबाय, चली म्हळ्यार सोंशीकताय, चली म्हळ्यार धादोसकाय, चली म्हळ्यार गिरेस्तकाय, चली म्हळ्यार तळटा वयलो फोड आनी दुदा वयली साय. आवय बापायची पुण्याय, देवाघरची सासाय, तिका सांबाळूंक जाय, तिका सांबाळूंक जाय.